सांत पावलान गालातकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आनी हांव सुदैव शास्त्रा प्रमाणे जियेतलो तेन्ना हांव कसो चलतलो ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकूळ थरान हांव पवित्र सभेक दग दितालो आनी तिची देसवाट करूंक सोदतालो. तशेंच म्हजे परचे मोदे म्हजे प्रायेच्या जायत्या प्रास चड हांव कसो सुदैव शास्त्रांत प्रवीण जालो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळन धरचे उर्बेंत हेरा सकटांक लजेक घालतालो. हें सगळें तुमी आयकोन जाणात. पूण हांव जल्मोवचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मोदे परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदीं धर्मदूत जालेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दामास्काक फाटीं आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफासाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. थंय सोम्यांच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलीच फट ना. देवूच हाका साक्ष. उपरांत हांव सिरिया आनी सिलिसिया प्रांतांनी गेलो. ते दळा सयत जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातली. आदीं आमकां दग दितलो तो वळ ज्या भावार्थाचो नास करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट करता म्हणलेलें मात्र तांणी आयकल्लें. देखून म्हजे पासत ते देवाक हरसितले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सासणेक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमया. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय. पयस थावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. श्लोक. सासणेक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमया. म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय. म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्घां दितां. विस्मीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. श्लोक. सासणेक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमया. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेन्ना प्रत्वेचे गुंडायेंत म्हजें विनाप जालें तेन्ना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नातली. श्लोक. सासणेक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोमया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
जेजू आनी ताचे शिस पयन कर्ण वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोमयांच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सारबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोमया, मुजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू? तिका चिक्के मुजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोमयान तिका जाप दिवन म्हणलें, मार्था, मार्था, तूं साबार सांगते विशयांत कंत हुस्को कर्ण आसाय. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नांत. देवाचे उतर हें. वाकानी तुका क्रिस्ता.